बायलां पाडेली खातीर गुळ्या काणकोणा कार्यशाळा जाली। 8 दिसांच्या ह्या कार्यावळीची बुधवारा सांगता जाली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। कशें आसा की आज माडार चडप खूब कठीण, लोकूय मेळना आनीक मेळ्यार सुद्दां जाय तेन्ना मेळना। त्या खातीर आमी बायलांक ट्रेनिंग दिवपाचें ह्या माडार चडपाचो कन्सेप्ट विचारांत घातलो आनी ताका आमचे RDA आनी आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी हे फुडें आयले आनी आमची डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे जोड पालवान आज हो प्रोग्राम कंक्लूड जाता। एक्चुअली तो 8 दीस चल्लो हांगा। 8 दीस तांकां सगळें वेवस्थीत ट्रेनर हाडून ट्रेनिंग दिलें आनीक आज तुमी पळयलेंच की ती वेवस्थीत चडटात। जवळ जवळ 10 बायलां आज माडार वयर चडल्यो आनी ती सक्सेसफूल जाले अशें आमकां दिसता। टोटल पार्टिसिपंट कितले आयिल्ले? 17 आणि ते सगळे पार्टिसिपंट जे आसा ते RDAन सिलेक्ट केल्ले। RDAन प्रपोजल धाडलें की एक 3 ग्रूप आसात, तातूंतले ट्रेनिंग करपाक जाय। त्या प्रमाणे आमी तांकां डेट दिली आनी तेंचे कडेन आमी करस्पॉन्डन्स करून आज गेले ते 8 दीस हो प्रोग्राम चालू दवरलेलो आसा। किती निष्पन्न करपाक आयिल्ले तितूंतल्यान आनी तुमी हे एम आशिल्ले ते जालें दिसता तुमकां? निष्पन्न म्हणजे कितें आसा, आज पळोवपाक गेल्यार ती पाडेली हो एक भयंकर मोठो प्रश्न जाल्लो आसा। आज खंयच्या गांवांत जर तुम्ही वचत जाल्यार लोकल पाडेली म्हणटा मेळत ना। दादले जे आसात ते पाडेली करपाचें तेणें सोडलेलें आसा। हाका लागून आमचें जें उत्पन्न जें माडाचें आसा तें कमी जाल्लें आसा। आमचे हेजे प्रमाणे सायंटिफीक प्रमाणे 3 म्हयन्यांनी एकदां तरी पाडो करपाक जाय, पूण तो पाडो जायना कित्याक पाडेली मेळना। जर 3 म्हयन्यांनी जर करीत जाल्यार उत्पन्न वाडटा। आतां पाडेली मेळना म्हणून ते 6 म्हयने 1 वर्स जाता आनी ताका लागून उत्पन्न तेजी घटीत जाता। पूण हे जर पाडेली जर आमी 3 म्हयन्यांनी जर हेंचो पाडो जर करीत जाल्यार उत्पन्न वाडटलें आनी आमचो नाल्लाचो जो आज जो रेट भरपूर वाडलेलो आसा तोय कमी जावपाक मदत जाता। नाल्लाची शॉर्टेज पाडेल्या लागून खंय तरी जबाबदार खंय जालें आनी मदीं कितें जाल्लें, नाल्लाची रेट एकदम कमी जाल्ली। ताका लागून भाटकारांनी मेंटेनन्स पार्ट जो आसा तो मातसो निग्लेक्ट केलो, म्हणजे ताका टायम टू टायम सारें घातलें ना, पाणी दिलें ना। ताका लागून तेजें उत्पादन आनी पाडेली मेळना, 3 घटकां लागून नाल्लाचें उत्पन्न मातशें कमी जालें। पूण आतां नाल्लाचो रेट बरो वाडलेलो आसा तेन्ना आतां भाटकार परत आपल्या भाटा कडेन आयिल्ले आसा आनी तेणें मेंटेनन्स सुरू केल्लें आसा। आतां तांकां मेन प्रश्न आसता तुमचे पाडेलीचो, तो आमी सोडोवपाक आसत। आतां जेन्ना आमचे कडेन मेन पावर कमी जालो तेन्ना आमी बायलांक फुडें काडून आतां हो प्रश्न सोडोवपाचो प्रयत्न करता। फुडें खंय खंय चलतलें अशें आतां? फुडें आतां खंय खंय कॉन्टेक्ट करतले तुमी अशें? ह्या कंडक्ट आतां हांगा डिमांड आयला की कोला प्रोग्राम करपाक आनीक पैंगिणी हो स्पेशलिटी ह्या प्रोग्रामाची। हांगा फक्त लेडीज आसात आनी अशें न्ही प्रोग्राम फक्त माडार चडून माड पाडपाचो इतलो वार न्ही तांचो। माडार चडून माड पाडले उपरांत कवळ निवळ करून ताका रोंटो लागता, ताका भोंवर लागता, हेजे कीड रोग जो लागता तोय निवळ करपा जाय। अशे तरेन शेतकऱ्याक उत्पन्नय भरपूर मेळटलें, होय ताचो एक ट्रेनिंगाचो एक उद्देश आसा। उत्पन्न इन द सेन्स रेवन्यू कसो मेळटलें तांकां? उत्पन्न वाडपाक शकता, कीड रोग लागून माड मरतात, तेंचे तर फावो ते उपाय फावो ते वेळार जर करूंक नाल्यार मारूंक शकतात। समज भोंवर पडलो वयर ताका ते वखदां घालपाक जाय, ते वखदां टायमार घालूंक ना जाल्यार माड मरूंक शकता। हे पाडेली वयर वचून तांकां वखदां घातलीं भोंवराक जाल्यार तो माड आमच्यांनी साल्वार करून ताचें उत्पन्न घेवपाक जाता। माड निवळ करना जाल्यार माडाक उंदीर लागतात, हें तें लागून उत्पन्न देंवता। तशे तरेन माड पाडले उपरांत माड ती शॉकां बी सगळी निवळ तर केली जाल्यार अदीक उत्पन्न माडाचें आमकां मेळपाक शकता। सावथ गोवा हो पयलो प्रोग्राम आसा आनी आमी दुसरी आतां केपें आनी फोंडें ब्लॉकाक करपाक येता। मागीर मागणी आसा लोकांची ते सायडीच्यान? हय, आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप मेंबर आसा आनी ती रेडी आसा। केन्ना अशें आमगे सगळ्यांक एक अशी ट्रेनिंग अशें घेवचें अशें म्हाका दिसता। गरज पडली जाल्यार काणकोण भायर वचपाक शकता तुमी? आमी अशी घेवपाक शकता ग्रूप म्हणून मागीर तशें दिसता। आमडाचे वटोळे दिले आतां मागीर आमगेलेच पाडटले अशें दिसता। आमगे आस न्हू ते आमगेले पाडटले केन्ना केन्ना आसा। पयलीं तुमी पाडेले हाडटले? पाडेले हाडटाले आमी। मागीर तो खर्च तुमचो कमी जातलो आसा। आनी हे 40 ग्रुपां भितर तेंचे भितर काम करता आसतना तेंचे कॉन्टेक्टार रावप, तांकां जे कितें तेंचे भितर स्कील आसा त्यो स्किली वयर काडून तांकां लायव्हलीहूड एक्टिविटीज दिवपा फाटल्यान आमी काम करतात। एज अ प्रेसिडेंट म्हणून हांव तशें काम करता आनीक तातूंतल्यान ती स्वता पांयाचेर उबी रावतली हो तेंचो एक आमचो एकमेव हेतू आसा। म्हणजे ती दर एक बायल जी विलेजान काम करता ती स्वता पांयाचेर उबी रावची हातूंतल्यान जी तेंचे कडेन स्कील आसा ती स्किलींतल्यान। आतां फॉर एग्जाम्पल आतां जे वर्कशॉप जाले माडाचे तातूंतल्यान बायलो स्वताचे काडटली। त्याच बरोबर जर आमकां DRDAन जर अशी ऑपॉर्च्युनिटी दिली आत्मांतल्यान जर आमी आमची बायलो सुद्दां तयार आसा अशी सांगतात ती की आमी फुडें सुद्दां वचून आनी दुसऱ्याचे सुद्दां काडूं शकतली कित्याक आतां ते पयलींच एक्सपिरियन्स आसा आनी फस्टच ती चडलेली आसा। 6 दिसां भितर तांणी इतलें दाखयलें तर
भितर जर एक म्हयनेभर तेणी जर रियाज केलो हाजेर तर म्हाका दिसता की ह्यो बायलो सक्सेसफूल म्हण दाखयतल्यो आनी सक्सेसफूल जातल्योय बी. खंयच्या बायलांक खंय तरी रोजगार निर्मिती जातली. हय, रोजगार निर्मिती जातली.